Welcome friends, this is Suraj Nandrekar for Goenkarpon news channel here. We have with us former MLA of Panjim, Bab Siddharth Kunkolikar, and we will ask him about how is the response for the BJP in Goa. Siddharth Bab, welcome to the show. थँक्यू. कशें चल्ला BJP? अत्यंत सिस्टमॅटिक चल्लां, बरें चल्लां आणि वी आर मुव्हिंग टुवर्ड्स अ क्लियर विक्ट्री. So you feel the anti-incumbency will not come into, will not be affected this election? डेफिनेटली गेल्या 10 वर्सां आणि ताज्या पयलींची आमची 5 वर्सां म्हणजे आमी जें कार्य केलां तें लोकांच्या मनांत आसा आनी हें फक्त लोकांच्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचें कार्य न्ही, पूण लोकांचे काळजान मना काळजांतल्यान आमी जें कार्य केलां तें लोकांक टच जालां खंय तरी, आनी दॅट इज वाय पीपल आर गिवींग अ पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स. तुम्ही पणजे मतदारसंघात तुम्ही ॲक्च्युली यू हॅव सॅक्रिफायस्ड अ लॉट फॉर द BJP. तुम्ही BJPची आमदारकी सोडली, ताज्या मागीर तुम्ही EDCचे चेअरमॅनशीप सोडली पक्षा खातीर. ह्या काळान जेन्ना तुम्ही पळयतात की कार्यकर्ते जेन्ना तिकेटी खातीर झगडटात तेन्ना तुमचें कितें म्हणणें आतां? ना, डेफिनेटली इलेक्शन हे एक वेगळो प्रोसेस आसता. खंयच्याय पॉलिटिकल पक्षा खातीर इलेक्शन एक वेगळो प्रोसेस आसता आनी वी हॅव टू फॉर्म द गव्हर्मेंट. आमकां सरकार करपाचें आसा, लोकांची सेवा करपाक जाय जाल्यार सरकार करचें पडटलें. सो म्हाका दिसता सरकार करपाक लागून जे कितें निर्णय घेवपाक जाय ते पक्षाचो लिडरशीप हे त्या त्या वेळानुसार त्या त्या कंडिशनानुसार निर्णय घेता. आनी डेफिनेटली वी ऑल कार्यकर्ताज हॅव टू फॉलो देम. यू सॅक्रिफायज युअर सीट फॉर भाई. तांकां चीफ मिनिस्टर जालो बायपोल जावन ते रिइलेक्टेड, ही वॉज रिइलेक्टेड. Now after that his son is fighting against the BJP. What is your message to Utpal? ना, म्हाका दिसता जर पक्षाचो कार्यकर्तो आशिल्लो जाल्यार डेफिनेटली ही वूड हॅव लिसन टू अवर लिडरशीप, एंड एस्पेशली वेन होम मिनिस्टर ऑफ अ 125 crore कंट्री टेल्स यू और एडवायजीज यू समथिंग. I think we should take that advice as a senior party functionary, as a very senior politician. I think we have to accept sometimes the circumstances. You have been a staunch, you have been against Babush Monserrat because you have fought against him. You lost by a small margin. What do you think supporting Babush in the same constituency now? मनोहरबाईन आमकां एकच शिकयलें की खंयचोय निर्णय जावच्या पयलीं, निर्णय घेवच्या पयलीं तुमचो बाजू मांडात, जी बाजू मांडपाची आसा ती स्ट्रॉंगली मांडात, पूण एकदां जो कितें निर्णय जाता त्या निर्णयाचेर ठामपणे उबे राव. आनी हांव मनोहरबाईचेच कार्य फुडें व्हरता. जे मनोहरबाईन आमकां सांगलें, आनी मनोहरबाई स्वता सदांच पक्षाचे वटेन रावलो. म्हणजे केन्नाच ताणें लेफ्ट रायट केन्नाच पळोवना. पक्ष कितें सांगता तें मनोहरबाई करत गेलो. ताजे मना विरुद्धूय आसतलें, ताका जाय तशें आसतलें, पूण सदांच तो भारतीय जनता पक्षाचो एक खांबो म्हणून रावलो. आनी म्हाका दिसता अजुनूय ताजे आशिर्वाद आमच्या फाटल्यान आसा. सिद्धार्थ बाब, अशें जालें आतां BJPचे कार्यकर्त्यां मदीं खूबच आक्रोश असो दिसूंक येयला. कारण भायले जे काँग्रेसींतले म्हणून आनी खंयचे पक्षांतले ते BJPन आयला आनी कोर कार्यकर्ते आहा ते खंय तरी हर्ट जाला. ह्या इलेक्शनान कितलो इफेक्ट जातलो असो दिसता BJP? म्हाका दिसता आमची संपूर्ण लिडरशीप ही पयली म्हणजे कार्यकर्त्यांक पॅसिफाय करपाक आसा. आनी डेफिनेटली सगळे कार्यकर्त्याची मतां, तांचे फिलिंग्स हे आमी जाणून घेतल्या. खुबशे कडेन आमच्या कार्यकर्त्यांनी एक्सेप्टूय केलां आनी पक्षा बरोबर रावल्या. भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते हे वेगळे कार्यकर्ते आसा. वी आर इमोशनली अटॅच्ड टू द पार्टी. वी आर इमोशनली अटॅच्ड विथ द प्रिंसिपल्स ऑफ द पार्टी. राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट हे आमी सदांच ध्येय धरून काम करता. कितें मेळटलें ताजें फळ मेळटलें, फळ मेळचें ना हें आमी केन्नाच चिंतूना. आनी म्हणून म्हाका दिसता भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो हो सदैव पक्षा बरोबरच रावतलो. हें म्हणटा आसतना आतां खुबशे BJPचे अगेन्स्ट एक हें आहा, कारण ती एंटी पीपल प्रोजेक्ट म्हणटा पळय ताज्या खातीर एक एंटी इनकम्बन्सी आख्ख्या गोंयांत निर्माण जाल्या. मे बी 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स, आनी तुमी त्या टायमार मनोहर भाई बरोबर आसताले एज हीज असिस्टंट. And can you just put some light on those projects, who had passed it and how it went forward? Because the BJP is being blamed for everything. इनफॅक्ट जे 3 लिनियर प्रोजेक्ट आमी सदांच म्हणटा ताका ऑपोजिशन हो गोंयकारांचो ना. एक सेक्शन ऑफ गोंयकार डेफिनेटली ऑपोज आसतले आनी प्रत्येक प्रकल्पाक, प्रत्येक आयडियेक हें ऑपोजिशन आसताच. आमकां सगळ्यांक फुडें घेवन वचपाक जाय. गोंयचें हित पळोवपाक जाय, गोंयकारांचें हित पळोवपाक जाय.
जे 3 लिनियर प्रोजेक्ट सरकारान मांडल्या ते एक्चुली रेल्वे प्रोजेक्ट जो आशिल्लो तो ममता बॅनर्जी रेल्वे मिनिस्टर आसतना पास जाल्लो. बरो अत्यंत बरो प्रोजेक्ट आनी एक्झिस्टींग रेल्वे लायन आसा थंय. मागीर दुधसागरांतल्यान अनमोड घाटांतल्यान ही रेल्वे लायन गोंयांक पावता. आनी तुमी जर पळयत जर गोंयांक जर येतलो जाल्यार खंयच्यानय येतलो जाल्यार तो वेस्टर्न घाट क्रॉस करचोच पडटा. आनी आशिल्ले कडेन क्रॉस करप इज इजियर दॅन मेकिंग अ न्यू रेल्वे लायन. आनी म्हणूनच हो रेल्वे प्रकल्प जो आसा जो गोंयच्या उदरगती खातीर आसा. दुसरो प्रकल्प आमचो रस्तो आसा अनमोडच्यान मोल्या येता तोय एक्झिस्टींग आसा. ताजे फक्त आनी पयलीं तो सिंगल लेन आशिल्लो ताजे डबल लेन जालें ट्रिपल लेन जालें आयज तो 4 लेन जावपाक वता. सो म्हणून म्हाका दिसता हे जे प्रकल्प आसा. आनी तिसरो प्रकल्प पावर प्रकल्प म्हणजे जी एक्झिस्टींग लायन आसा तशीच आनी एक लायन घालता. आनी ह्या तिनूय प्रकल्पांक इनाफ मिटिगेशन मेजर्स आर एडॉप्टेड. म्हणजे वायल्ड लायफ हांवूय एक ग्रीन एक्टिविस्ट हांवूय गोंयभर ट्रॅक करता. जवळ जवळ लास्ट गेल्या 35 वर्सां हांव गोंयच्या काना कोपऱ्यान म्हणजे रिमोटस्ट ऑफ द रिमोट विलेज आय हॅव रिच्ड एंड आय ऑल्सो नो तांचें दुखता खंय दुखता तांकां तें हांव जाणा. तांकांय डेव्हलपमेंटाचे बरोबर हाडपाक जाय सगळ्यांक बरोबर व्हरपाक जाय. जी कितें डॅमेज जातली ती म्हाका दिसता आमी विथ मिटिगेशन मेजर्स वी आर टेकिंग केअर ऑफ इट. मागीर जी झाडां कापतलीं ताज्या परस 2 पटीन 3 पटीन झाडां ऑलरेडी लावप चालू आसा. म्हणजे जे लॉस ऑफ कवर जातलें ती ऑलरेडी कॉम्पेन्सेशन चालू आसा ताका. वायल्ड लायफ मुवमेंट जर आमी पळयत म्हणजे जनावरांचो मुवमेंट जाल्यार ताका लागून स्पेशल ह्या प्रकल्पांनी अंडरपासीस केल्या जनावरां खातीर आनी विच आर सक्सेसफूल इन म्हणजे टाडोपा अंधेरी रिझर्व आसा. ऑल दीस युअर थिंग्स आर अंडरस्टँडेबल बट द काँग्रेस इज सेईंग दॅट BJP वॉन्ट्स टू मेक गोवा कोल हब. डेफिनेटली ना आमकां तो कोल अप करपाचो ना. आमकां गोंयचो सर्वांगीण विकास करपाचो आसा. गोंयांक उदरगतीच्या मार्गान व्हरपाचें आसा. आनी गोंयचे कोल अप करता म्हणल्यार मागीर आनी काँग्रेसीच्या राज्यांनी कित्याक ते कोल पावर प्लांट चलयता. छत्तीसगड कित्याक कोल पावर प्लांट चलयतात आनी बंद करून दाखोवचें. काँग्रेस ही दुतोंडी पार्टी एक क्लेम करता म्हणजे काल खंय तरी 80 रुपया पेट्रोल कॅप करता म्हणलें. काँग्रेसीची 4-5 राज्यां चलता. पंजाब आसा राजस्थान आसा ताणें करून दाखोवचें हिम्मत आसा जाल्यार. तांकां हिम्मत ना तांकां करपाचेंय ना. तांकां फटींगपणाचे थापा मारून भूल तापा करून गोंयकारांक पिशे करपाचें ना. आमी गोंयकार पिशे जावपाक ना काँग्रेसीचे भूल तापांक. सिद्धार्थ बाब तुजो लास्ट क्वेश्चन तुका. मनोहर भाईचे सारके क्लोज तुमी. मनोहर भाई did he want Utpal to come into politics? I have never meddled in their personal affairs. So I wouldn't like to answer it. But Manohar Bhai was a strong believer in कार्यकर्तास आणि कार्यकर्त्याच्या कामाक ताका पूर्ण विश्वास आशिल्लो. मनोहर भाईन आपलें संपूर्ण आयुश्य हे देशा खातीर दिलें. म्हणजे देशाचो संरक्षण मंत्री जालो. कितें जी ताका जबाबदारी दिल्ली ती प्रत्येकदां ताणें सक्सेसफुली पार पाडल्या. आनी सदांच तो कार्यकर्त्याचे मदतीन पार पडटालो आनी कार्यकर्तो कसो वयर येतलो हें ताजें सदांच मनाक आसतालें. आनी डेफिनेटली म्हाका दिसता पक्षी त्याच धर्तीचेर काम करता. थँक्यू सिद्धार्थ बाब. तुम्ही आमची सगळी क्वेश्चनां घेवन तुमच्या बिझी शेड्युलान सिन्स यू आर मॅनेजिंग एवरीथींग द कॅम्पेनिंग एन ऑल सिन्स यू गिव अस युअर टायम प्रेशियस टायम वी होप वी विश यू ऑल द बेस्ट. थँक्यू व्हेरी मच. या